तिबेरिया सरोवराची तड शिसांक जावं जेजूक जावं बिलकुल परकी न्हय. ती तड सदांची. तांतल्यो दोणी तांकां परिचित. तांणी मासली धरूंक वेचें कांय नवें न्हय. मासली मेळची मेळनासतना आसची हेंय कांय नवें न्हय. तडीर मासली भासची आनी खावची कांय तांकां नवें न्हय. सर्व सदांचें काम. हांगासर नवें साव म्हळ्यार जेजूची हाजरी मात्र. पुनर्जिवंत जेजूची हाजरी. शिसांच्या सदांय करच्या कामांत वा मासली पाखपांत नवें साव ना तरी आज हांगासर सगळें नव सारलां. जेजूच्या मरणान निराशी जाल्ल्या शिसांक गलिलयाच्या सरोवराचे तडीक व्हेलां. थंयसरच तांकां जेजून शिसपणाक आपयिल्लें. निराशा तांचे थंय भरून गेल्या म्हूण कांय परत सांगची गरज ना. ह्या वक्ता शिसांक पुनर्जीवन जेजून तिसरे फावटी दिश्टीक पडचें आनी नव्या हुरुपान भरचें नवसारणेक कारण जाता. जेजून इश्टानो म्हूण शिसांक उलो करप. असर्या बरीत रितीन जेजूच्या उतरांसरी मासलेचें धरप. ह्या मुखांत्र पेद्रून सोमींच तो म्हणून वळख धरप आनी उदकांत उडप हें सगळें शिसांच्या संतोशाक कारण जाता. तडीर उजो घालन शिसाणींच मासली धरन शिसांक वाडचें दृश्य शिसांक इतलें वळखीचें आनी काशा म्हूण बगलेंगी तांकां ह्या मुखांत्र तो सोमींच म्हणून जाणा जावंक साद जालें. दर्या तडीर जेजू आपली सदांची पूण तांचे संगी आसतना वापरली रीतच पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ही वापरता. जशें आपले परगट जिणये वेळी खुणा पळेवन शीस जेजूचेर सतमानूंक पावले तशेंच आतां खुणा मुखांत्र पुनर्जीवन जेजूची वळख ही तांकां जाली. सोमींच तो म्हणून जेजूच्या शिसांनी ताची वळख धरच्यांत संतोष जेजू विशीं साक्ष मात्र न्हय जेजूचे मिसांवी आटापलां तें सुवार्ता स्पश्ट करता.